पाहिल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना पाहिल्या बापा तुझे चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तू आमचो परत आमकां लाभला ह्या सकाळच्या वेळार संपाद्रपेच्या वरत्या मानान आनी मोगान हांगा आमी जमल्या देवाक मान करूंक त्या सुम्या सांगात एक जावन जियो आमची काळजां मनां एक करया देवा मुखार आमी आसां सरस्वती आमचो तो स्वामी आमकां मेळोंक आयला आमचे तकले बघून ताच्या मुखार आमची जिणी आमी समर्पीत करया So
सोम्या सांगता आसचे भाग हर एकल्या कितें दिला आमकां आपयला कशें सिसांक आपयलें गी वेता आसतना त्याच प्रमाणे हर एकल्याक आमकां आपयला पूण कितले जाण आमी रेस्पॉन्ड करता ते प्रमुख जावन आसा रेस्पॉन्ड केलें तुमी हांगा आसा ताच्या समोर जायत्या जाणांचे रेस्पॉन्स मेळोंकूच ना येवनात तांच्यात राटावळींत आसात एकलो तरणाटो सकाळी येवन म्हणा लागलो म्हाका म्हज्या मोतीन कितें जाता म्हण कळीत ना म्हणजे कामांत जायते काम हांवें केलां आजुनूय तें काम बऱ्या तरान चलोन आसा पूण सांज जाताना म्हाका कितें जाता म्हण कळीत ना ताका कितें सवाल विचारले हांवें तुज्या कामा कडेन आसचे जण कशें आसात ते फकत टाइम पास करूंक आसात म्हणला तर ते टाइम पास करचे तांचे नेगेटिव्ह एटिट्यूड्स तांणी कामा लागीं सुखारी मारची हे सगळी तुवें सीसी कॅमेरा घालून पळयवेत पूण तांची मोनां तांची काळजां तुका बदलूंक जातात गे म्हण विचारलें तें जावचें ना म्हणून त्या वेळार ताका एक एडवायस दिलो ते सीसी कॅमेरा मोबायलांत घालना थंय घालना हांगा घालना वेता आसतना कारार तुज्या व्हेकलार थंय परत झंझट करच्या बदलाक तुका एक सिंपल स्ट्रॅटेजी हांव दिता करयेत गे म्हण विचारलें जायत म्हणा लागलो सकाळी इल्लो वेळ जेजू सांगता सांजेर कितल्या वेळाक तूं ये कामा जावन फाटीं एक बरो एक कुरीस हाडणें तो दवर तुज्या रुमांत जावंक बरो एका खिळ्याक या जावंक बरो एका टेबलार सांजेर येवन एक अर्द घंटो त्या कुर्साक दवरूंक जाता गे म्हण विचारलें जाता म्हणून हांव वेतां हांव इन्फंट जिजसाक वेतां कामा वयच्या पयलें माथ्यार घालें बरो नोताय म्हण विचारलें माथ्यार आतां वेताना कोण सकाळी राखता गे ऑफिसा लागीं म्हाका मेळोंक कळ्ळें बरो प्रॉब्लेम आसात की खंय व्हेकल ब्रेक डावन जाला गे म्हण एंत बन वचनाका म्हण यूज ना तुज्या सोम्या लागीं वेता आसतना तुज्या वजें देवाच्या खातीर वेचें शिवाय तुजें वजें काडून तें परत तुज्या ऑफिसाक व्हरोंक वेचें न्ही म्हळ्यार ताका तुज्या हातांत ये ना बाबा म्हण सांगलें तुज्या हातांत ना पूण सोम्यान चिंतलें जाल्यार बेगीनच तुजें सिच्युएशन कितलें तुजें डिपार्टमेंट आसूं तें सगळें सिच्युएशन तो चेंज करतलो नेगेटिव्ह आसलें पॉझिटिव्ह करूंक सांगता ताका ताच्या सक्तेंत तुवें काम करूंक जाय शिवाय तुका दोन हात पाय आसात तुका तकली दिल्या म्हणून तांतो काम करचे यंत जातालें सांजे जाताना कितें करचें म्हूण कळीत जावचें ना म्हणटा आसता तो म्हणा लागलो हांव करतां सोम्या कडेन सोम्या लागून हांव आसतां ताच्या आवय बापायनी ताका तीच एडवायस ताका दिल्ली मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमी चिंता आमकी करचें आमच्या सक्तेन करचें म्हाका जाता नो सोम्यान करचें सोम्या सांगात आमी आसचें सोम्या सांगात आमी मुखार वयचें सोम्यान आमकां मुखार व्हेलें जाल्यार तो आमची कामां बऱ्या तरान करतालो त्या वेळार ताची आवय म्हणा लागली तुका हांवें कितले फुडें सांगिल्लें पवित्र आत्मा कडेन माग पवित्र आत्मा तुका जाणवाय दिता पवित्र आत्मा शिकयता खंडीत जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचो आत्मो त्या सुचेचो आत्मो आमचे थंय येता आसतना सगळें तो शिकयतलो त्या देखून हांवें म्हणचें देवासपणांत आमी भरता आसतना देवासपणांत आमी एक जाता आसतना पवित्रपणांत आमी वाडावळ जातना आत्मीक तरान आमी बळवंत जाता आसतना सोमी आमच्या मुखार वेता आमी न्हय सोमी आमी गांवांत व्हरता आमी वयचे न्हय हें जाय आमच्या जिवान तो जावन आसा संबंध त्या देखून म्हज्या खातीर सोमी आसतना सगळें बरेंपण जाता हें आमी आमच्या जिवनांत भोगूंक जाय जायत्या जाणांच्या जिवनांत शॉर्टकट सोल्युशन्स येतात अशें जालां कोण ना फादर तशें जालां कोण ना फादर कामलें आयकोवचें कित्याक देवा वयर तेचेच वयर आपलो
संबंध बरो करूंक नाका नाका खंय 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 गेल्या कोणे कोणे आपण थंय बरें जाता म्हण गेली ओके बरें जाता म्हण थंय वचोन सत्यानाश करून घेनाका म्हण सांगलें काले का मनशाक सांगला हांवें भाई एक कडी बरी एक कॉल कर विचारून वचो आशिल्लें गी त्या जाग्याक वचचें थंय वचचें कल्ट प्रॅक्टीस वेचें आनी खंयच्या वेचें तुका कळीत ना म्हणटा तें वचोंक तुका कळीत आसलें आनी आपण वेल्ल्यांक रेस्पॉन्ड करूंक तुका कळीत आसलें तुज्या सोम्याक विकृत करूंक तुका कळीत आसलें गे म्हण सर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमचो संबंद आमच्या सोम्यात वडिलांनी आमकां वागयत आसतना वडिलांनी आमकां वाडयत आसतना बऱ्या त्या संबंदान आमकां वाडयलां तर आज आमची बाळबूद आमी सोम्याक सोन खंय खंय वेता मागीर येवन म्हणटा ते संगे दीस इज नॉट ए टेस्टिंग पिरियड तुजो भावार्थ रायट फ्रॉम द बिगिनींग त्या दिसा जावन वचूनच आसा जाय वाडूनच आसा जाय बळवून जाय जाय आमचो आनी सोम्याचो संबंद भोव लागशिल्लो जाता आसतना सोमी आमच्या खातीर काम करता सोमी म्हज्या खातीर मुखार वेता सोमी म्हजे वाटो उक्तो करता हें आमी समजून घेवन त्या प्रमाणे आमचें जिवन मांडून हाडूंक जाय आनी तशें करता आसतना सोम्याचें बळ आमचें थंय एक जाता सोम्याचें बळ आमचें थंय एक जाता तो एक करता त्या देखून म्हज्या भावान आनी भयणीनो म्हाका ह्या वेळार आमचो भावार्थ दंडोळोंक आमिनकारान कोणी दुसरी न्ही काल आनी एकल्याक विचारलें म्हाका तुज्या सांगात संबंद जोडूंक मोन ना तुजें फ्रेंडशीप करूंक म्हाका मोन ना तुवें कालें करूंक जाता म्हण विचारलें कांय करूंक जायना तुवें म्हाका वण्णोवंक जाता वण्णोल्यार हांव आयकता ना त्या देखून तुका नाका जाल्ल्या जाग्याक दुसऱ्यांनी कितेंय सांगलें म्हण तुवें गेलें जाल्यार थंय आसली नेगेटीव एनर्जी तुका लागना गे म्हण दिसता लागता तर कित्याक गेलें कांय बरें जाता म्हण नेगेटीव वायट आसलेल्या कडेन बरें कशें जावचें केन्ना आमच्या देवान सगळें बरें करून रचलें बरेंच तें पूण मनशाच्या विदोळी देखून मनशाच्या पातका देखून सोम्यातावन आमी पयस गेले सोम्यातावन आमी पयस गेले ताचे सीसी ताचे जावन पयस वता आसतना हांकारान व्हरता आसतना जेजून तांकां कशें देंवयलें प्रत्येक तरान पेद्रूचे सगळे अहम भाव ताणें काडून उडयलो त्याच प्रमाणे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकच सवाल तूं वडपणास येताय ह्या सोम्यात कालतेपणास येताय तें तुज्या काळजांत बरें करून दवर बरें करून दवर वडपणास येता जाल्यार तूं जायत जाल्यार नाका जाल्यार जाग्याक पुरा कडेन वतालें कोण कितें सांगता प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणटा आमी ह्या दिसांनी प्रॉस्पेरिटी खंय जाता म्हण थोडे जाण दाखयतात थंय हांगा थंय आनी अशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मांकोट जायनाकात जायते जाणांनी पोंडान पडले उपरांत हांगा येवचें हांव ना म्हणना हांव घेत रावता आनी थोडीं जाणां तांकां येवंक सोडिनात कित्याक म्हळ्यार ताचे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल ताचे पब्लिसिटी ताची पॉप्युलॅरिटी उणी जाता म्हणून पॉप्युलॅरिटी खातीर देवाचें काम करचें न्ही पब्लिसिटी खातीर देवाचें काम करचें न्ही तुका इल्लें टॅलंट तें देवान दिलां थोड्यांक इल्लें विजन पावर दिला म्हूण तो वायटाक यूज करचो न्ही तुजे भशेन सगळें म्हाका कळीत आसल्यार तें आमच्या काळजांत जागोवन दवरचे शिवाय तुज्या पब्लिसिटी खातीर तुज्या पॉप्युलॅरिटी खातीर मेळिल्ल्या मुखार म्हणे तसो हाका हें जालां तशें जालां म्हूण सांगचें न्ही मोरयमाचें एग्जाम्पल आमी घेवंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून आयच्या दिसांनी जायतीं जाणां सांपडोवन पडोवंक कारण इतलेंच मनीस पब्लिसिटी खातीर मनीस प्रख्याती खातीर थोडें सांगिल्लें पळोवन मनीस पाती येता जालें घडीत तुमच्या मुखार दवरता कित्याक तुमकां तें कळीत जालें जाल्यार बरें फस्ट हांगा पडटा रेतीर मंदिरांत जावन एपटी हांगा आयिल्ले तेन्ना एक कुटुंब आयिल्लें आनी एक कुटुंब ते आमच्या धर्माचे न्ही इता धर्माचे येता आसतना आमी चिकें फाटीं करता कित्याक म्हळ्यार आतांची परिस्थिती तितली बरी ना आनी हांवें म्हळें कितें जावंक जाय मागता तुमच्या खातीर माते हात धरलो मागलो मागीर म्हाका कालें म्हणें दिया फादर म्हणलें एक कुरीच दिल्लो हांवें हांगा मागीर हांव दुसरें कितेंच उलोवं ना कित्याक म्हळ्यार हांव तशें जाल्यार पुरो हात घालून वचना भुरग्यांक हाडून आयलीं परिस्थिती बारी बिगडली ताचे उपरांत ती गेलीं मागीर म्हाका खबर मेळ्ळी जायते तांकां कश्ट आयले ताणें येयल्ले सोम्या विशयांत तें
अर्ध आसल्याने ते सेंत इमिडिएटली वचून हेरांक सांगचें आनी हेरां तें बरें आयकोंक ती तयार नासलीं ताणें मस्त लापडे थंय जाल्लें. फाटल्या दिसांनी ते मनीस आयलें आनी येवन म्हाका म्हणा लागलें तुमी सांगिल्लें न्ही गी 7 वर्सां उपरांत हांव येता म्हूण. म्हजी मेमोरी कांय पाड जावना, म्हजी मेमोरी बरी आसली. 7 वर्सां उपरांत हांव येता म्हूण तुमी सांगिल्लें न्ही गी, त्या प्रमाणे हांव आयल्या. आनी हांव येता आसतना फस्ट त्या दाळा ते ल्हान भुरगो आसलो ताका व्होन हाडून आयिल्ली. आतां 7 वर्सां उपरांत तो सोलोन येताना तूं हांगा येतालें म्हूण सांगिल्लें. म्हाका क्लियर कोत्ता सावंचे आतां का सांगना कोणाचें, हांव तल्याक वचना. म्हाका क्लियर कोत्ता आसलें सोम्यान म्हाका येदोळ जागवण दिल्ली ह्या मनशा विशयांत. इतल्या जाणांच्या जिवनांत ते मनीस खेळ्ळा मोगाचें न्हू. जायत्या जाणांक नाका जाल्लें सांगून तांचे पयशे, तांचे कारां, तांचे भांगार लुटलां. तो कसो मनीस मांकोड जाता तें आमकां कळीत जायना. म्हळ्यार थोड्यांची शेती तशी आसा. सगळ्यांच्या घरा वचून म्हाका ती तालेंत आसा, म्हाका देवान तें सांगलां, म्हाका अशें सांगलां, ताका बरें केलां, हाका बरें केलां, हाची पिडा कोण केल्या, ती तुजी पिडा न्ही, तुका तें लागलां हें लागलां म्हणून ते मनीस जायत्या जाणांक बांदेता. आनी त्या वेळार ताणें म्हळें फादर ते आमच्या घरा येवन आमकां बांदेता आनी आमच्या कडेन म्हणटा 16 लाख रुपया जाय म्हाका, कित्याक म्हज्या घोवा बायला गांव वचोंक जाय. त्या वेळार हांवें सांगलें ताका सक्कडी मेळिल्लें जेजू कडेन इसारना, ताका तें एक गजाप करूंक जायना की 16 लाख डायरेक्ट तेंच्या बरें करूंक जायना की म्हळ्यार तेंत आमच्या क्वेश्चन म्हणा लागलीं. तेंत क्वेश्चन ताका फाटीं घाला आनी वसा आनी मुखार आसलें, नाका जाल्यार विधोळी गोळाक जायनाकात. म्हजे भावान आनी भयणीन कोणाचें नांव सांगून कितें कितें सांगून त्या देखून आमी उलयतना आमी बरी केअरफूल आसता. कित्याक की म्हळ्यार हे मनशांक कितेंय सांगून 7 वर्सां उपरांत तूं येताय म्हणून सांगोना, 1 वर्स हांवें सांगोना. कित्याक म्हळ्यार हांव तसल्याक वचोंकूच वचना. म्हाका कळीत आसा जाल्यार एका मनशा विशयान हांव तें बरें जागोवन दवरता. कित्याक मोरयेमायचें एग्जाम्पल हांव मस्त घेता. मोरयेमायेन सगळें तेच्या काळजान जागोवन दवरलें, खंयचें तिणें वचोन तिणें सांगोना. त्या देखून प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल जें ताका सांगता वचोन ताणें तें सांगलें आनी हें सांगलें, सतत सांगलें. खालें सत, खंयचें सत कांयच कळीत ना. पडकिऱ्यांतली पडकिरी वचोन सांगिल्लें पुरो सत म्हणपाक येता आयचो आमचो क्रिस्ती लोक. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें सांगत ना, जेजू सांगता सम्मान ना. जेजू सांगता सम्मान आसलो जाल्यार ते मनीस येता आसतना म्हाका करेक्ट कळीत आसलें. पूण हांवें एक आसाक जावन हांवें ताका एकच सांगलें, न्याय नितीन बऱ्या तरान सतान नितीन काम कर. तितलेंच, सता नितीन तूं काम कर. म्हणजे काम तितलेंच शिवाय ताका जोर करचें, ताका अणवें म्हूण सांगचें, ताका तें करचें म्हजें काम न्ही. कित्याक सोम्याचें जुनो ताचे लागीं आयिल्ल्यांक कोणाक सांगोना तूं तसलें, तूं असलो, तूं जाक्केव तुजें म्हाका कळीत ना गे, तूं प्रद्वास्त्री, तूं असली समेरीची तस नेवर नेवर. त्या देखून हांवें म्हळें सोम्या कडेन, सोम्या कळीत केलां तुवें म्हाका, देव बरें करूं. थँक्यू जीस, थँक्यू. हें तुवें म्हाका रिवील केल्ल्या खातीर थँक्यू. पुरो ताचे उपरांत जे आमी जागृत नांव मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार आमचें रिलेशनशीप सोम्या सांगतना आमकां प्रॉस्पेरिटी जाय, आमकां तें व्हडपण जाय, आमकां ग्रेस्त काय जाय. त्या देखून आज धाकटे एकटे ग्रूप केल्ल्या कडेन आमी धांवता. आमचीं धांवतात, आमचेच कोर कमिटीचे सांदे सयत धांवल्यात. कांय लिपोंक ना तूं, हांवें कांय उलोवना. तूं तुजी बूज शिकताय, बूज शिकतना फाटीं येताय. हांवें म्हाका लिपोवन दवरून कांय फायदो ना. सोम्यान सगळें पळयलां. पूण म्हज्या पावडटांत म्हाका देवान दिल्लें बरेंपण हांव सदांच वाळणयता. त्या देखून मेळिल्ल्या जाग्यार जावचें. तो गूण करता, हो गूण करता. काल एकल्याक सांगलें तूं वचून फादर अगस्टिना लागीं जाल्यार वचूं, या फादर जोझफ एडाटू लागीं वचूं, फादर नायक बरेंमेला लागीं वचूं, ना तर तूं वच पापा फ्रांसिसा लागीं, तोय तुका गूण करना म्हणून सांगलें. हांव आनी तें गूण करूंक न्हय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. हांव आनी तें म्हज्या सोम्या लागीं उलोवंक मात्र, सोम्या कडेन सांगूंक मात्र. आमचे पिर्याद हाडून आयल्या सोम्या, आमचे सगळे कश्ट आमी तुजे लागीं हाडून आयल्या, तूं गूण करचो हें आमकां पयलें कळीत जाल्यार आमी केंच्या कडेन धांवता नातिल्या, केंच्या ग्रुपा लागीं वचून एक जाता नातिल्या, कोण ल्हान टिमा करना. ना तो ह्या जाग चलयता, ह्या जाग चलयता जांग बरो, ह्या जागाचें उणेंपण तें. तो चलयता जाल्यार तें उणेंपण तुका जालें ना. तुका एक मागची स्थिती ना, तुका एक मागोंक सोम्यान शिकोवना. तशें जाल्यार उणेपणाक आमी कांयच सांगोंक जायना. तें तांणी लेख दिवचें. म्हजे भावान आनी भयणीनो, आमचो संबंद सोम्या सांगा ते एक जावंक जाय.
आमचो संबंध सोम्या सांगता एक जावन जियेत आसतना आमी तें हांगा जावचें ना म्हाका तें प्रॉस्पेरिटी मेळटा म्हाका तो सोल्युशन दिता सोल्युशन दिवचो तुज्या मुखार आसा तुज्या लागींच आसा तोच जावन आसा स्वामी जेजू दुसरो कोणूच तुका सोल्युशन दिवंक शकना कित्याक इट इज इम्पॉसिबल एकल्याक मात्र साध्य आसा तें इतलें कळीत आसून आज आमी आमची समर्थेंत हांगा तें दावन नाका जाल्यार पुटावळ करणं नाका जाल्यार नेगेटिव्ह काणगोन तें हें सगळें काणगोन मागीर वचून हांव गेल्या जायते एग्जाम्पल्स आसात मोगाच्यान तुमच्या मुखार दवरचे पण म्हाका गरज दिसना कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा जायती जाणां आमी तडबडी असें करणं आमच्या सत्यानाश करून घेतला सौम्या सांगता आसतना सौम्यान आमकां विंचलां ताच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावं आमी आमच्या खरं मस्तेंत येणे देणे वेचे आणि आमचे जिवान पिडार करचें तो करता कोणा वो करता कोणा ताणें करचें हाणें करचें कालें सोम्यान करचें सोम्या लागीं वच सोम्या लागीं माग सोम्या लागीं दी सांग आनी सोमी तुका करिनातल्या मागीर पळय कालतें काळीज काणगोन वच म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय ती आशा हें जाय जें म्हण काणगोन वचनाका कित्याक म्हळ्यार जुवांव ताच्या पत्रांत आमकां बऱ्या तरान सांगता तुवें मागलें देवाच्या खुशे प्रकार आसा तर तें तुका देव दितालोच म्हण तो पातयोन मागताय तर तुका तें मेळ्ळेंच म्हण चिंत आनी तुवें मागलें देवाच्या खुशे प्रकार आसा तर तुवें मागच्या आदींच सोम्याच्या आदारान ताणें तुका दिलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगेच्यान तोडबडी मस्त बेजार बघता कित्याक म्हळ्यार इतलें आमी सांगोन इतल्या मोवाळ्यान टायम बार कितल्या टायमार येवन दी कितलो वेळ करसून दी तांच्या खातीर खर्सीत आसतना सयत मनीस परत परत नाका जाल्यार धांवता नाका जाल्यार धांवता हांवें केदां म्हणचें आसा कोणीय एक याजाक नातुल्लो गे कोणीय एक याजाका कडेन वेच्या पयलें एक एडवायसी सारूंक जातो ना गे तेजे नांदर एटलिस्ट रेतेरे मंदिरांच्या म्हणी ह्या जाकाक म्हणे अप्रोच करून विचारूंक जावना गे कित्याक म्हाका गुंडयेन पडले उपरांत ओडूंक कश्ट गुंडयेन पडच्या पयलें आमी ती वाट चुकोवन वचत ती गुंडी आसा तेणें वचनाका ह्या वाटेर वच म्हूण आमी सांगत हांव वचोंक गुंडयेन पडले उपरांत म्हजे हात पांय उडोवन म्हाका तें जालें हें जालें म्हाका देव राखना म्हाका स्वामी राखना देवान रचलें सगळें बरेंच पण मनशाच्या पातका देखून ताणेंच तें वायट करून घेतलां शिवाय देवान खंयचेंच वायट करूं ना त्या देखून सोम्याच्या वर्त्या जिवितांत ताणें सगळ्यांक बरो अवकाश दिलो जागो दिलो आनी हर एक लागीं ताच्या काळजांत सोम्याक सगळें कळीत आसलें आज आमचे पुरोहिता कोण जातकां सांगतात पळय प्रॉस्पेरिटी गॉस्पला खातीर तसलें पळयलें जाल्यार जेजूक कळीत नासलो मनीस कोणूच नासलो ताणें हर एकल्या विशयान तूं तसलो तूं वचलो सगळ्यांचें ताका कळीत आसलें सांगीत आसलें नो दाळाय मोवाळाय काकूत तुमचे खातीर मागचें म्हजें काम शिवाय तुका तुवें तशें केलाय अशें केलाय म्हणून सांगचें म्हजें काम न्ही आनी एका ह्या जाकाक ती सगळी पदवी मेळटा कुमसाराद्वारे ताका सगळें कळटा त्या भुरग्यां खातीर तो मागता तो ह्या जाक ह्या भुरग्यांची पातकां बोगोस आनी मुखार पातकांत पडनासतना ताका राव तांची बिरमो ताका दिसता त्या देखून ती पातकां काडून मॅटेरियलायज करूंक जाय ते पातकां खातीर सोम्याचें बक्षाणें मागोवन त्या भुरग्यांक बरें जावं दी म्हणून तांचे खातीर मागचें आनी अब्सोल्युशन दिवचें जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी त्या देखून आमी जायते वटेन हेणें तेणें वचून तांच्या हांच्या हातान शिरकोन तीर तिक्कूट जावन येवच्या बदलाक सोम्या सांगता रावा सोम्या सांगता रावा कोण गेल्यान ती पाटी येया कोण वचोनात बिलकुल हांव वेचीना आनी वेचोना कितेंय जावं दी म्हज्या सोम्या सांगता म्हज्या सोम्या सांगता म्हजो सोमी म्हाका राखता आनी बसता जायत्या संदर्भांनी सोम्याचो हात मोठो जावना हर एका संदर्भांनी सोम्याचो हात लांब आसा सोम्याचो हात बलिश्ट आसा सक्ते बरीत आसा त्या देखून सोम्या सांगता आमी एक जावन जियेत आसतना सोमींत आमकां आपयत आसतना म्हज्या काळजांत ये सोम्या
म्हज्या काळजांची हे सोम्या, म्हज्या कुडींत सकत दी सोम्या, म्हज्या मोतीक उजवाड दी सोम्या. सोम्या लागीं आमी मागया. कितें वायट करना आसा सोम्या तुका कळीत आसा, तुवें सांगलें आसा पडकिरे प्रवादी बल्प्या येवन तुमकां ग्रास दिताले, बल्प्या येवन तुमचे सत्यानाश करताले. जागृत रावा, जागी जाया, इडें दिनाकात, इडें दिनाकात म्हण सांग पावल परत परत आमकां सांगता. सांग पेद्रो म्हणटा जागी जाया, बी अवेक, जागृत रावा. कित्याक तुमचो दुस्मान जेवन साळ गरज घालचे जाल्यार सिंह बरी तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा. म्हाज्या भाव भयणीनो, आमी जायते बडी चिंतूंक पुरो कितें जाता म्हणल्यार आमी वचोंक पुरो ना. असल्यान गेल्ल्या देखून आमी जायते बडी जेवसाराक लागीं येवंक अवकाश करून दिता. जायते जाणांचे आमचे वाक्मूल तोय तस्सो बायबल काण येता न्हे फादर, पवित्र बायबल तस्सो न्हे फादर, थंय मेळटा पळय अंगडीनी या जेरोसांत आनी खंय मेळटा पळय तस्सो तासोय बायबल. शिकोण अलग जावन आसा. जायते जाणां तसली शिकोण दिवन आमच्या जायत्या लोकांक पवीस सभेत हांव पयस व्हेला. पवीस सभेत हांव पयस व्हरन पवीस सभेचो मोग कतकत मोग तांणी नाश केला. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या देखून बोलपो येता आसतना तो डिस्गायज करून येता, नानांत रुपार तो येता. स्वामीन तो म्हणटा ते नानांत रुपांत येताले आणि नानांत रुपांत येवन तुमकां ग्रास दितले. जागृत रावा, तसल्या जाग्यांक वचनाकात, तसल्या वटू हात मेळनाका. तुका आसा तुजो वांजल, तुका आसा तुजो पवित्र बायबल, तुका आसा सक्रामेंत, तुका आसा तुजो करस देव. ते म्हणटात हांव त्याच जेजू पात येता जावंक पुरो, पूण पवीस सभेच्या विरोध वचोन पवीस सभेत हांव मेकळे जावन नानंत तरेचे पंगड चलोवन नानंत तरेच्या ग्रुपांनी आसोन जायते जाण आमकां कळीत ना. कित्याक आमी लोकांक मेळना. लोकां कडेन संवाद केल्यार सगळें कळीत जाता. कित्याक तो लोक खंयच्या तरान खंय खंय वचून गायोन पाटीन धांवोन येता आसतना तांकां सांबाळचो एकलो गोवळी मेळ्ळो जाल्यार खंडीत जावन तांचें जिवन बरें जातालें. जायत्या जाणांक कळीत नातिल्ल्या देखून आमी चिंता कितेंय केल्यार जाता, खंय गेल्यार जाता. आपोवचे जायते जाण आसात, पूण तस जाल्यार आपोवण्याक पाळो दिनाकात. सोम्याच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमी येवंक जाय. सोम्यान आमकां आपयलां जिविताच्या जरीक, सोम्यान आमकां आपयलां बरें जिवीत जोडूंक, सोम्यान आमकां आपयलां सताच्या वाटेक, सोम्यान आमकां आपयलां उजवाडाक, सोम्यान आमकां आपयलां ताच्या जिवितांत वांटेली जावच्याक. तर गावया आमी गीत काळजान म्हज्या. मनान म्हज्या सोम्या, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिणेंत, म्हज्या सगळ्या योजनांत, म्हज्या योजनान, म्हज्या चिंतांनी, म्हज्या करण्यांनी, म्हज्या उतरांनी, म्हज्या अर्यका जिवितांत तूं ये 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 आनी ये. काळजान म्हज्या, मनान म्हज्या, काळजान म्हज्या, मनान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये, रावो जेजू तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, रावो जेजू तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, रावो रावो जेजू तूं ये. काळीज मोठे मोगान भरतो वय सोम्या देतो मोग, काळीज मोठे तुझ्यात मोगान भरूंक जेजू जेजू मोगान शांतीन भरतो, जेजू जेजू भरतो, मोगान शांतीन शांतीत भरतो.
खळसा लासून दी सोम्या तुझ्या मोगान म्हणजे खळसा पेटोन दी आड वाट सगळे ते उमटून खातर न बसवून घाल सोम्या आमकां तुझ्या वर्त जिवितांत जियोंक जाय जालो स्वतंत्र तुवें दिलाय तुझे सगळ्यात सदांच रावोंक आमकां आपयलाय त्या आपोवण्याक खरो पाळो दिवन नाका जाल्यार बल्काच्या नाका जाल्यार पडकिऱ्या प्रावादीच्या नाका जाल्यार प्रॉस्पेरिटी गॉस्पला विशयन उलोवच्या प्रावादी पडकिऱ्या प्रावादी फाटल्यान वेच्या बदला तुझे सगळ्यात रावोंक जाय जाल्यार घटाय आमकां दी सोम्या तुझे सगळ्यात रावोन आमचे जिवीत नंदन करूं आमकां शिकय सोम्या तुझे सगळ्यात रावोन आमचे काळीज तुझ्या मोगान पेटोवन दी सोम्या काळीज मुझे नितळ सुकन पडलं म्हजो सगळ्यो कडयो नितळ कर पुसून काड तुझ्या आमले रक्तान आमचे पातकां धुवन काड आमच्या आडवटा सगळ्या तुझ्या आमले रक्तान फोन कर सोम्या नितळ निर्मळ कर तू जेसू जेसू कर तू जेजो कर नितळ घालने बेसा ती आमकां ती ससाय देवता जिवितांत जियोंक आमकां सोद शिकय सोम्या आमकां तूं जाय सोम्या सोम्या तूं आमचो आदार सोम्या तुज्या आदारान आमी जियोंक आशेता सोम्या सोम्याच्या मोगान आमी जियेत आसतना सोमीस आमच्या कुटुंबांत येवं दी एकवटून दी आमची कुटुंबां पसळ्यांत आमची कुटुंबां थोडी जंजरल्यांत आमची कुटुंबां थोडी द्वेशांत नासांवच्या वाटेर आसात सोम्या जेवसाची वेदोळी सगळी पयस सोरोन कुटुंब एक जावन एकवटान माया मोगान जियो आपूण वयताना उतरां आमी विंचून त्या प्रमाणे तुज्या कुशेकाल जियोवच्याक तुज्या उतराकाल जियोवच्याक तुज्या पवित्र त्या उतराची सगत आमी सागच्याक जाय जाली सर बरें म्हणो आमच्या थंय तूं रस कुटुंबान मुझा एकवट दीतो कुटुंबान मुझा मैं पास दीतो जेसू जेसू दीतो एक वोट मैं पास दीतो जेसू जेसू दीतो एक वोट मैं पास दीतो आमच्या पवित्र सभेत आसच्याक आमी मागता सोम्या पवित्र सभा तीर तीर करन आमची पवित्र सभा आज गायल्ली बोवापर वयतारान ते पाटी हाडन हर एका दिसा प्युरिफाय जाता आसतना सोम्या तुज्या गायचे ते रगत आमच्या पवित्र सभेक आमच्या कुटुंबांक आमच्या वैयक्तीक जिवनान कोरो संतोष भरच्याक आमकां जाय जाल्लें बरें पडटून दी
मानच्या जाग्यार जावची ती परिस्थिती सांगून ती नेगेटिव्ह पण पॉझिटिव्ह करून तुका काय वेळना धनात्मक दराचो जेजू तो धनात्मक दरान हर एक लागी आपणायलो जेजू तो धनात्मक दराची दिश्ट आमचेर लावचो जेजू तो आमकां हर एक लागी तेंचं बरेंपण हाडच्याक तूं आयलाय तें बरेंपण आमकां लाभनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत बरें जावं दी सोम्या जेजू आमची काळजां मोना तुज्या हातांत आमी दिता त्या प्रमाणे mold us as you want, melt us and make us to feel you more and more in our hearts. That's our all unwanted energies, all unwanted ways, all unwanted paths. We completely cut off and we remain in your great power. You have the power, you have the energy, you have everything. Nothing is impossible for you, Jesus. At this very moment, take us, hold us very tightly. Hold every individual. कोण सगळ्यांक आसा तांकां सगळ्यांक बऱ्या मोगान तूं वेंग आनी वेंग मार आनी ह्या वेळार सोम्या तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां भरता आसतना आमच्या मोतीक उजवाड दी सोम्या आमच्या मोतीक बरो एक विवेचन दी सोम्या आमच्या मोतीक जाय जाल्यार गिन्यान दी सोम्या त्या गिन्यानाद्वारे खंयचें बरें खंयचें वायट म्हूण समजून वायटाच्या फाटल्यान तात्कालिक संतोषाच्या फाटल्यान धांवच्या बदलाक शाश्वत संतोषान एक सांग जियोंक तूं आसाय सोम्या खरंच हजर आसाय त्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं हजर आसाय सोम्या हे सण आमी खंय खंय वचून खंयच्या नायट विजिलांत सक्रामेंत दवरन आसा कितें कितें मागोट करच्या लागीं वचून आमी थंय वचून तांकां नमस्कार करन सोम्या तुका कितले फुडें दुख येयलां सोम्या तुजे तारमें कितले पयस गेल्या सोम्या थोडी आमी कितले सांगल्यार आयकनासतना म्हणल्या बरें हांव पालिपाक गेल्यारय तुका कळीत जाता सोम्या कित्याक तुका सगळें तुज्या दोळ्या मुखार आसा आनी सगळें तुका कळीत जाता सोम्या जें कितें वायटांत आसा जें कितें वायटाक वेतात जें कितें वायट वाटो धरतात ते सगळे कातन पाटी उंचाक तांची काळजां बदले सोम्या तांची मनां बदले सोम्या तुज्या थंय वर्त भवाट दवरून जियोंक तांकां शिकय सोम्या ती जावन आसा गरी संतोषाची वाट ती जावन आसा कुशलायेची संतोष भरीत आनी भोव अपुरबायेची वाट ती जावन आसा वाट वर्त्या खुरपेची तुजी ती जावन आसा वाट वर्त्या दादोचकायेची सोम्या तुजे सांगात आसतना कितेंच उणें आमकां ना आमचो संबंध बऱ्या तरान राखच्या खातीर आमचो संबंध तुजे थंय बऱ्यान दवरच्या खातीर पवित्र आत्म्याची सगत मागोन घेवया देण्याच्या दातारां गुरपेच्या सागोरां आमच्या काळजांत ये आमच्या मोनांत ये आमचें जिवीत उजवाडाय आमचें थंय प्रकाश पांकय काळोखाच्या कोंडांत आमी पाय दवरिनासतना आमकां राख तेतून आमकां पयस दवर आमचो स्वतंत्र तुवें दिल्लो बऱ्या तरान उपयोग करूंक आमकां तूं शिकय the freedom that you are given let us make use of it in a wonderful spiritual way आमकां आणकी पवित्र कर सोम्या आमकां भाग्यवंत कर सोम्या आमकां देवासपणान भरलेलीं कर सोम्या पाद्रे पियो बरी आमी तुज्या वर्त्या सक्तेंत बरोवंक तेंच बरेंपण आनी बरें मनो आमचे थंय रसूंक तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाडलाय तो पवित्र आत्मो आमचे थंय कार्यरुपी जावच्याक आमकां प्रेरीत कर कृपेच्या सागरा या वेळा तुझ्या पवित्र आत्म्या मारी बात
upon us and work miracles in our hearts. Let our hearts be cleansed at this very moment. Let your pouring rain, the healing rain, may completely heal the sickness and all unwanted energies of your children at this very moment. तुझ्यावरती आदराने सुम्या आमची काळजा नितळ कर, निर्मळ कर, आमचे जीवित बरे कर. वाट गुणकर तू पाव पैसकर वाईट वास व्यवसायाला आमका राख सदा स्तुतीवा तुझ्या लगेच जाऊन येऊ आमका ओन घे सुम्या तू पाव ताकायची वाट एकच वाट तू वाईट एकलस सदा दुसरा आमका कोणीच नका असा आहे तू त्या सभेच्या वरत्या सक्रामेताने तुम्ही सभेच्या वरत्या सक्रामेत आम्ही मानून घेऊ त्याप्रमाणे जीवन झालेली सर सगळं पवित्र सगळं आमका दे सर्गीच्या बांधात वेंग सोम्या तो बांध केतना तुटना जाऊ दी सोम्या तो मोग तुझे ते आम्ही दाखवसो तुझे ते आम्ही व्यक्त करसो हर एक घडी तो वाढवणे आणि सोडवणे आणि आमचा संबंध भो लक्षलो जाऊन एक कोटांची ओंग आमका शिकई सोम्या Sarinaka Kenya Jada Daramka Pais Karinaka Somya आणि आम्ही तुझ्या तर पैस वसोका आमका सोडीनका सोम्या सदा तुझ्या लागी आणि लागी सोरग आमका ओढ घे सोम्या सोम्या सगळ्या संसारी लौकिक संगते जाऊन मेकळे जाऊन तुझ्या संगत आमचे मेतेर पण जाऊन जग आमका पहिले तुझ्या मुलाक आमका फाळ देऊ शिकाय होय सर्गीच्या ताईज त्या सर्गीच्या माऊल्याचे वर्ते पण आमका शिकाय होय आत्म्या पदवेदरा हालेलुया हालेलुया खंयच्याय वीद वळेक वळख जायनासतना खंयच्याय वडण्याक आमी पाळो दिनासतना खंयच्याय ताळण्याक आमी बोलानासतना सम्या सांगता एक जावची ओंगेक निचेव कर निचेव सम्या सांगता रावचो सगळे सम्याक दिवचो तुझे काळीस तुझी योजना तुझी चिंतना सगळी सम्याक कळीत आसात हांव एक चिंतून आनी एक करता म्हळ्यार तें खंडीत जावन सुफळ जावचें ना सम्या जेजू जेजू तुझ्या सांगता सदांच रावो तुझ्या वर्त्या भक्तीन बरो पाद्र पियोन कशें तें वर्तेपण तुजें तें देवासपण आशिल्लें गी तेंच देवासपण म्हाकाय दिवच्याक सम्या हांव तुजे आशिर्वाद मागोन घेता तुजे आशिर्वाद मागोन घेता आणि संपूर्ण तरान
सुम्याते आम्ही एक जाऊन येत्या वडा सक्रामेंता कडे गीत गाऊया. देवा तुवें कापजेन याजक संपाद पियोग तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टाने एक विशिष्ट तरान वांटेली जावचे वर्ते बाग पाव केले ताचे विनंतीन कितें वत्र करून मागता ही कृपा दाय कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जिवचे आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्या सदां आनी तुमकां मेळटलें बरें आनी तुमकां उक्तें जातलें आपणे हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळचें कर. प्रत्येक तरान पाद्रीपेच्या वरत्या मजतीन आमी मागच्या आमची सगळीं आत्मीक कार्यां बऱ्या तरान जावच्याक समान तुमच्या नव्यानांत जायत्या लोकांक बरेंपण लाभच्याक संपाद्री पियो तुज्या वरत्या मजतीन जायत्या लोकांची पिडा कोण जावच्याक
त्यांचं शुक्रार जाऊनच्या दैविकाच्या रेतीर मंदिराक असले अडकळी सगळे कोण सगळे ना तांच्या नापसंतीच्या रितीर त्या रेतीर मंदिराच्या विरोध वेतात की तांची सगळी खळसां तांबई सोम्या तांच्या मोती नितळकर सोम्या आणि त्या रेतीर मंदिरांत अपुरबाय तरान लोक येऊन ती रेतीर चलता असतना चढ चढ मापान अजाप म्हणजे अजापात जाता असतना हे एक अजाप पाद्री पियदोरी जावं दी कोण सकडे आमकां त्रास दिवन आसात रेतीर मंदिरांक की कोण सकडे त्रास दिवन आसा और आमचे प्रार्थना मंदिराक त्रास दिवन आसा ते सगळे रावो दी म्हण तुझ्या लागी विनंती करता संपाद्रे पियो आम्ही मागले तुवें खंयचेय ना म्हणो नाय हेय खंडीत जावन तूं ना म्हणचो नाय परत्या पत्तीन आनी बावडताना मागता जायतें बरेंपण तूं आमकां करताय तेंच बरेंपण सदांच आमकां लाभशें कर आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गा जाता तशीच संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां अमान मेरे कृपया मरेले समजे सांगता श्रेम ता तो सदैव सदैव पाळ जगु शेंजेजो भगवती देवाचे माये आम्हा पापी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा आमेन जे पवित्र काळसा तुझे रहा पात्यता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांव मागता ते म्हाका फावो कर प्रत्येक तरान आमी मागता एडवर्ड तुजें कुटुंब बऱ्या तरान मुखार जॉन ताका आयर्लंड वचोंक तेंची ती विसा बऱ्या तरान ताणें ते वचोन पावच्याक क्लिंटन रिमा तांणी बऱ्या कामार तांकां बरें काम मेळचे खातीर मागोन आसात हेविना बरें काम मेळचे खातीर मागोन आसा तेच प्रमाणे मार्सेल हाका बरी भलायकी दिवचे खातीर आमी मागोन आसा प्रेसिल्ला हाचे ओसीडी संपोवन तरां तुज्या हातांत दिता पाद्रे पियो गूण कर आनी खंडीत जावन तुज्या पुनशताचे वर्त्या उदारपणाक ते खंडीत जावन तुका येवन मान करतले आणि त्याच प्रमाणे आमी मागता रेन्सना पासून ताचे मेंटल पीस ताका दिवच्या खातीर मेल्विन ताका एक बरें काम मेळचे खातीर आमी मागोन आसा ह्या प्रमाणे जे वर्तेपण सदांच तांकां लाभोवन दी आनी बऱ्या तरान ती सांबाळून तांचे जिवन मुखार व्हरोन दी म्युरेल हाच्या कुटुंबांत समाधान हाडच्या खातीर आमी मागता प्रत्येक तरान पाद्री पियो कडेन आमी विनंती करूं मागीर आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज सामकें येवन तुजे कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार अमान मेरे कृपया मरेले समजे सांगता श्रेम ता तो सदैव सदैव पाळ जगु शेंजेजो भगवती देवाचे माये आम्हा पापी खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुझे राम पात्यता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी आता हांवें मागचें तें सगळें म्हाका खंडीत भरोसो म्हाका आसा प्रत्येक 30 वर्सां जावन आसली कोर्ट केस जजमेंट बऱ्या तरान सॉल्व जावच्याक एकल्याक ऑटिझम स्पेक्ट्रम पिडा आसा ती संपूर्ण तरान गुण जावचे मागोन आसात ल्हान बाळशे बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट जाला ऑपरेशन सक्सेसफूल जाला पूण इन्फेक्शन जाता तें सगळें बऱ्या तरान भलायकी बरी सांबाळच्याक सोम्या लागीं ती मागोन आसात तेगांच्या दोळ्यांचे दिश्ट पाटी मेळोवन एकल्याचें घर बरें आमोला आयकून वचोंक एकल्याचें बांदिल्लें घर इकलो वचोंक 4 जाणां भुरग्यांक एग्जामान पास जावचे खातीर मागोन आसात मेळिल्ल्या उपकारांक आर्गां दिवन आसात सियोन आनी रियोनाका भलायकी बरी जावन रिशोन बरें सिकाप जोडच्याक मागोन आसात मोतीचें समाधान मेळच्या खातीर दुस्मान नाटतना धैर्यान सोंसणीकायेन रावच्या खातीर दुयेक बरी सैरीक जायते जाणां सैरिकेचे भाग लाभच्या खातीर आमी मागया 10व्या क्लासीन बरें शिकच्या खातीर बरें फ्लॅट मेळच्या खातीर थायरॉयड गुण जावच्या खातीर हाडाची पिडा गुण जावच्या खातीर क्रिशाचो ताप गुण जावच्या खातीर तशेंच भुरग्यांचे रेणे मेळच्या खातीर बर्थडे फ्लोरीन त्याच बरें सचिन आनी हाच्या पत्नीने सांगता कार्लो हाकाय हाच्या खातीर ताका भुरग्यांचे देणे दिवचे खातीर आमी मागया कॉलिनाक भुरग्यांचे देणे दिवचे खातीर आमी मागया प्रिया टीना हांकांय भुरग्यांचे देणे दिवचे खातीर आमी मागया सरस्वती देव तांकां वर्तता सांबाळून दी आनी आमी हांगा जमले आमची कसली गरजो आसा ते एक घडी भर
पाद्रपेच्या वत्या मजतीन आम्ही विनंती करून मागया. आमची पाद्रपेची परब वापर बेतरांसा संभ्रमान सोलोवच्या खातीर जाय जाल्यार सर्गर्स आमकां संपूर्ण वदाक संदी तुज्या आवडत्या नांवांत आमी सदांच सांगा मागोर आसतना तुजे परबरत्या बदाबासान चड आनी चड लोकांक तुजी वळख जावच्याक तांकां ह्या जाग्याक हाडणे आनी तांच्या दरी जायते तुज्या बापाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्याक तुजें नांव वाखाणून तांणी स्तुती गावच्याक तस बरेपण हर एक लागी पावो करूंक तांकां ह्या पुनशताक आपोवन हाडणे. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां कमान मरे कृपया मरले समजे सांगता आश्रय आमच्या हातून सदां सदैव पाळ जगुश्यन जय जावं. विनंती करत आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जयच्या पवित्र काळजा तुझे राव पात्यता ये जयच्या पवित्र काळजा कष्ट रावचे तुका साथ आमचे निर्भागी पात्याचे तुझे काको दाखय तुझे आणि आमची मावाळा वय मर्याच्या तुके स्थळी दुलोबे काळजा मारी पात आम्ही तुझ्या लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय. नमारणी एकाकोतीच्या माये नामान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आम्ही उलो मारता आम्ही परदेशीचे बाळका या दुखाच्या कोणात असता वास्कार उस्कार सोड आमकां करता करता तर तू आमच्या सगळे ते तुझे एकाकोतीचे दोळे आमचे वय परते आणि परदेश प्राण तुझ्या गुश्ये सदैव पाळजे जो आमकां नकय ये दाळी मगळी ये दोलबे ओंकार मरे. समजुजेच्या पस्क्या बापा संपियो संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या संपियो बापा कलतो जावची येल्ल्या संपियो कष्टान मरान तिरसान सांभाळल्या संपियो फ्रांसियासीच्या पाटलाव धरा संपियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा संपियो समेच्या पाशांच्या गायनी नटयलेल्या संपियो करी सदैव भक्तीन भरलेल्या संपियो कुमसाच्या सक्रामेदा मुखान बापाची काको दाखयल्या संपियो विधेयपणाचे आदर्श संपियो मागण्यान तिरसान सांभाळल्या संपियो तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या संपियो सर या जगा आदर्श जाल्ल्या संपियो आत्म्याच्या बचगती वावरल्या संपियो पिढ्या भलायकेच्या दायजा संपियो गरजेवंता तक्षण पावच्या संपियो तुकालो मारतेल्यांच्या भरोशा संपियो आमा समेत संच्या आदारा संपियो आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्या कमी फौजांची खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणेक आपण देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शेतान क्रिस्त या जग जावन मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पाव जाल्ल्या बेसान तिरसणे रावण क्रिस्ता सक्सेस जावची आमकां तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांभाळो आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचा प्रकाश तुमचेर पांगो आणि तुमचे दया करो आमेन. सर्वेस्पर तुम्ही आशेले आणि तुम्ही मागले सर तुमकां दया करो आणि तुमची मागणी तो ऐको आमेन. आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. संतोषाच्या वाळूमाळ्या सोम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी बहिणी जोडी पोटा भक्ती नळी दावे टोकायल्या
मोगाच्या भाव भयणींनो आपण स्वागत तुमकां सर्वांगी मिसच्या बलिदानाक देवाचे वर्ते आसरी आनी अजापा संपाद्रिपेच्या वर्त्या मजतीन आणि त्याच्या विनवणेन आमच्या मध्ये जाऊं दी, आमच्या कुटुंबांनी घडोवन दी म्हणून आमी मागया. ही ते सवा मिसच्या बलिदानांत आमी समर्पित करता. स्पीडी रिकवरी ऑफ सिसिलिया डिसिल्वा आणि प्रत्येक इराद्या बसवतो मिसिता पॅट्रिसिया डिसिल्वा. आर्गामिस बीना जोसेफ, आर्गामिस Padre Piogo, Alban Rodriguez, Florin Castellino, Jatmagati Edwin Castellino. 87th birthday of Monte Di Souza, Argamis Ditat, Mary Lobo, Antonio Alvarez, first year, Iris Alvarez, first year remembrance, आणि Argam Balidan, safe return झाल्या आमची बहीण निमाबाई निर्मला आल्वारेस मिस दिता. बरेपणांत तुका पाटी गांवां काडल्याक देवाक आर्गां दिता आसतना आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं एका रिती देवातोर आमी जायतें घेतलां मोगाच्यानो आनी त्या खातीर देवाक आभार मानया. सर एका काळजाचेर एका मनाची जावन पवित्राचें मिसाचें बलिदान माय मोगानात आमी आरंभ करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे असो. जेजू ख्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतराचे परगटणे वर्त्या मापान करच्या खातीर देवान आमकां विंचला. ती परगटणी फकत उतरांनी न्ही, आमच्या करण्यांनी, आमच्या जिवितांत आणि आमचो संबंध देवा ते भोव लक्षिलो करता आसतना आपुरबायतरान आमी सोम्याचे वर्ती हातेरां जाता. हे हातेरां जावच्याक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. त्या देखून आमची जिवीत भोव मोगाचें करया, सोम्याच्या लागीं या. आमचो संबंध भोव लक्षिलो करता आसतना आमचो एकवट एक जातलो, एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमी जाता आसतना सोम्याची उतरां आमच्या जिविताद्वारे परगट जाताली. पवित्र सभा गठायन भरताली आणि आमच्या तांके भरते वर्ते सेवा आमी हेरांक करता आसतना सोम्याचे हात, सोम्याचे पाय, सोम्याचे कान, सोम्याचे दोळे आमीच जावंक शकतल्या असलें बरेंपण सोमी आमकां दिता. फुडेंपण आमी बघून थोडे बडी आळसाय, निरासपण म्हाका तें कांयच करूंक नाका म्हणल्यार आमी ओगेच बसोन थोडे बडी देवा लागीं येनातले ते सगळे घडयो आमी चिंतून आनी मुखार हांवें जावचें ना सोम्या, म्हाका तुज्या लागीं वोण घे, तुज्या उल्याक पाळो दिवं, म्हाका शिकय म्हणून मागता आसतना आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया. हांव पातके सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतिकारात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदाता देव आमची काकूत करो, आमची पातकां बगसून आमकां सृष्टाच्या जिविताक फावो. आमेन. देवा तुझ्या दैविक कृपेन तुझ्या जगा सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशो जगाने नेटोवन तुझ्या कुसाच्या मिस्त्रान भागीदार केलोय. अजंताच्या मिसाद्वारे तुझ्या गणित मोगाची दायमा आमकां उगडापी केली. तुझ्या मागणेच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशान एकवटो राव आनी संतोषान तुझ्या महिमेन वांटिल्यो आमकां पाव कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचे एकपणान चियत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. एसेकियल प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्वराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता,
इस्रायलाच्या गोवळ्यां विरोध प्रवाद कर आनी तांकां सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा आपणाक कस पोसता त्या इस्रायलाच्या गोवळ्यांचें काटा गोवळ्यांनी हिंडाक पोसूंक जाय न्हय तुमी दूद पियेतात लोवेचीं वस्त्रां न्हेसतात सरबेल्ल्या बोकऱ्यांक मारतात पूण हिंडाक तुमी पोसिनात अस्कत्यांक तुमी घट करूंक नात पिडेस्तांक तुमी बरें करूंक नात घायिल्ल्यांचे घाय तुमी बांदूंक नात वाट चुकलेल्यांक तुमी पाटी हाडूंक नात सांडलेल्यांक तुमी सोदूंक नात आनी घट आसलेल्यांक तुमी जबरदस्तेन चलयल्यात कोणूच गोवळी नातलो देखून म्हजे बोकरे शिंपडले आनी रानवट मनजतींच्या घासाक सांपडले म्हजो हिंड हर एक पर्वताचेर आनी हर एका दोंगराचेर भोंवूंक लागलो म्हजो हिंड आख्ख्या संवसारार शिंपडलो कोणेंच तांची पर्वा करूंक ना कोणूच तांकां सोदूंक वचूंक ना देखून गोवळ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयका म्हज्या जिवाचो सपूत उलयता तो सर्वेस्पर देव म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गोवळी ना जावन तो रानवट मनजतीचें कांट जावंक पावलो देखून म्हज्या गोवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना बगर आपणाकच पोसले आनी म्हज्या हिंडाक पोसूंक ना देखून गोवळ्यानो सर्वेस्पराचें उतर आयका सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांव म्हज्या गोवळ्यां विरोध आसां हांव म्हज्या हिंडाक तांच्या ताब्यांतलो घेतलो आनी म्हज्या हिंडाक पोसूंक हांव तांकां दिवचो ना हे परी गोवळी आनीक आपणाकच पोसचे नात म्हज्या बोकऱ्यांक हांव तांच्या तोंडांतलें सोडयतलो आनी ते आनीक तांचें काण जावचें नात कित्याक सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हांवच म्हज्या बोकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतलो देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता म्हज्या जिवाक नव्यान घडय दिता सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेतसाद ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस्पर म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणेना घडतेचे वाण म्हज्या दुस्मनांचेर तुवें तयार केलाय तेलान म्हजे माथेर तूं मागता म्हजें कोम भरून ओंगता दुस्मनांचेर तुवें जेवण तयार केला सर्वेस्पर म्हजो
देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे मनशांच्या काळजांतले अत्रेग आणि चिंतना पारकितात असले हालेलुया प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली सर्गींचे राज असे म्हणयेत एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दिसकुलेच्या आळांक एकठांय करून म्हण पंत्यार उठून बायसन गेलो हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करून ताणें आपल्या दाका मळ्यान तांकां कामाक धाडलें सकाळच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसले हेर थोडे जण ताणें देखले तुमी म्हज्या दाका मळ्यान कामाक वसा म्हूण आलो तो आनी तुमकां पावती मजुरी हांव दितालो आनी ते कामाक गेले परत्यानी दनपारच्या सोडून 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें शेकी संजेच्या 5 वरार परत्यान भायर गेल्या वेळार सांते लागीं उबे आसले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें कोणीय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली तो तांकां म्हणालो बरें तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा सांज जाली आनी मळे सुद्दां आपल्या मकादामाक म्हणालो आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी निमाणेतून सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिवन वच तळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्यान लेखान मजुरी घेवन सरलो उपरांत पयलो कामाक धरल्याची सर्ती आयली आपणाक चड मेळटलें म्हणून ताणें चिंतलें पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपया नाणें तो घेवन धनियाक पुरपुरोन ते म्हणाले निमाणे कामाक आयिल्ले आनी 1 वरांचें मात्र काम केलां पूण आमी करकड्या वतांत पडोन दीसभर घडल्या जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली तवळ धनियान तांच्या मदल्या एकल्या जाप दिवन म्हळें आळे इश्टा तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखार मजुरी घेवंक तूं ओपलय न्हय आतां घे तुजी मजुरी आनी चल तुका दिलें तितलेंच हांवें निमाणें कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें हांव म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या उदारपणाक लेख मीत ना हे आमी बऱ्या तरान समजून घेतलें जाल्यार आमी एकामेकाच्या उदारपणांत उदारकथेंत संतोष पावतल्या आमी हेरांक बरें जाताना संतोष पावोवंक कारण आसा कित्याक म्हळ्यार देवान तांकां दिला आमी कोणेय दिवचें न्ही तें देवान तांकां दिला त्या देवाची पदवी आनी महिमा वर्ती जावन आसा म्हणून आमी गजोवचें वाचपी पूण जायते फावटी कितें जाता की म्हळ्यार हेरांक बरें जाताना आमकां तोपता त्या देखून आमी म्हणटा ताका बरें केलां देवान म्हाका बरें करूं ना हांव इतलो बागी हांव इतलो आत्मीक हांव इतलो देवाचपणाचो हांव इतलो भक्तीक तें तुवें सांगचें न्ही या हांवें म्हजेंतल्यान सांगचें न्ही तें सोम्याक सोडिल्लें देवाक सोडिल्लें त्या देखून देव कितें दिता कितें करता तें ताका कळीत आसा त्या देखून देवाचो संबंध आमी सदांच गटायेन दवरलो जाल्यार देवाक कितें दिवंक आसा तो दितालो देवाक कितें करूंक आसा तें करतालो देवाक खंय आमकां व्हरोंक आसा थंय तो व्हरतालो असलो एक संबंध आमचो देवा कडेन जावंक जाय त्या देखून आयच्या पयल्या वचपान तुमी पळयलें जाल्यार हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतालो जायते फावटी आमच्या पात्राबांक म्हणून आसता आयचो काल शेळयांनी आमकां सोदून येवचो न्ही आमी आमच्या शेळयांक सोदून वेचो कित्याक जायतो संसार बिगडला जायतो संसार गायला जायतो संसार कंतिश्ट जाला
लोकांक गरज आसा आमची म्हणटालो. ह्या वेळार जायते लोक असो फायदो उठोवंक पळयतात. त्या खातीर हांवें तुमकां आराधना वेळार सांगलें बल्पे जायते आसात ते लुटूंक गो आनी नाश करूंक गो. ते चिंतात आपले घरचे सगळें सारकें म्हूण. त्या देखून सारको नातल्या गवळ्यांक हांव खाण उडयतलो म्हणटा देव. तातूंत आमी चिंतूंक पुरो आमी हिंडा आसल्या कडेन आमी धांवतां थोडे खंय हांगा थंय म्हणल्या बडी वेतांव गो बरो गवळी तो ना. देवाक कळीत आसा त्या गवळ्याक कितें करीचें म्हणा आमी सांगचें म्हणना. आनी ह्या साक जावन एक ससिद्धोस जावन म्हजी ते खाम जावन आसा जागवण दिवची. इकस्मातेन ती जागवण परत परत दिवंक जाय. हर एक वेळा ती दिवंक जाय. कित्याक आमचो लोक दुस्पडटा आसतना आमचो लोक येणे जेणे धांवता आसतना उपरांत कश्ट येता आसतना सासिर्दोतीन तांच्या गरजांक पावोंकूच जाय. तो थंय गेलो वो हांगा गेलो त्या देखून ताका आमी सोडिना. पूण जागवण दिवन थंय वसनांतल्या बरें राखचें तें आमचें ह्या जाग्याचें काम जावन आसा. गवळ्याक तांचें रक्षण करूंक नेमला. गवळी म्हळ्यार बिसाय मात्र न्हय. हर एके ह्या जागे गवळी जावन आसा. हर एके धर्मिके गवळी जावन आसा. आमी गवळी बाप म्हणटा ते आमच्या पवित्र सभेन. पूण गवळी म्हळ्यार राखवाली करचो राखोन व्हरचो. हेर दुस्पटायचो ना तांकां हिंडांत सांगता दवरचो जावन आसा तो गवळी. आनी त्या गवळ्याचे थोडे फावटी उतर आयकता आसतना कोडू लागता. थोडे फावटी ताणें घालें सांगचें तो म्हाका एगेन्स्ट. आमी कोणाकय एगेन्स्ट न्ही. पूण तूं लोकांक नाश करताय. तूं लोकांची मत घुसपडयताय. तुमचो पवित्र सभे भितरल्या भितर नाका जाल्लो दंपळो कोणताय. त्या दळा आमी सांगत जायत पडटा मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून जे कोण इगर्जमाच्या विरोध जाता ते आमी खंडन करी जायत. जो कोण इगर्जमातेच्या नांवान नाका जाल्लें पुरो करता हांवच देव म्हूण तो चिंता ताच्या विरोध आमी आमचो ताळो आयकशें करी जायत. त्या देखून आमी कोणाच्या विरोध न्ही. जे कोण तो वायट करता कोण तो आमच्या सेडयांक दुस्पटयता जो खंयचो गवळी ताच्या हाताखाल दिल्ल्या भुरग्यांक ह्या शेळयांक बऱ्या तरान सांबाळना ताका आमी मानून घेवंक जायना. इतलेंच वाकमोल. दुसरें कांयच सर्तीक आमी सांगत जाय म्हणना. कित्याक देवानंत म्हणलें आसा हांवूच म्हज्या बकऱ्यांक सोदून वेतलो आनी तांची जतनाय घेतालो. देवाक साध्य आसा. त्या खातीर आमी ओगेत बसोवन आमी तें धांवन हांगा धांवन वयचें नाका. ताच्या बदलाक सोम्या सांगता एक जावया पवित्र सभेंत आमी भागीदार जावया. पवित्र सभेचे सक्रामेंत सदांच आमी आपणावन ताचे प्रमाणे आमची जिणी पवित्र करूंक पेसाडया. आमेन. बलिदान आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या नेके सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. बापा तुझ्या सेवका सांपियो सवगडास काढून आम्ही दाना तुका भेटयता. ते तो मानून घे आणि तुझ्या महिमे कधी आम्ही भेटवचे बलिदान आमकां ससनाच्या जिवितावर पावो. आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजाव बारुया.
पवित्र बापा सपद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वसूंक फावो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या संत भक्ता सोवें तुका मायमा मेळटा कित्याक ताच्या पुण्याचें इनाम तुझ्या देण्याचो मुकुट तुझ्या भक्ता संपियोच्या जिणे दोरी तूं आमकां एक आदर्श दिताय ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय आनी तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं भाव भयणी थंय एकवटयताय आनी अशें तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताच्या महिमेंत आमकां वांटो मेळटा देखून सगळे देवदूत आनी भक्ता सांगात विश्वास आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजी किर्तन एकाच थाळ्यान गायताव. आपल्या सकुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. परिचोण जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सशणे कराचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Hope our that's so good. Soumya Jesu, tujhe maran, ame samaranga. Tujhe punar jeevat paun, ame परगटा. पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास काढताव आणि जिवीत सोड आणि सोडोवची कास तुका समर्पिताव तुझ्या मुखार येवं आणि तुझी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेची कूड आणि रगत सोदील आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक आपली तुमचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेस उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेम बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खाकूत कर. प्रत्येक तरान सरल्यांच्या वर्त्या आत्म्याक जाय जालो विशय उतूं दी आम्हा समेस्तांची दया कर पण आमी मागता प्रत्येक तरान 87th बर्थडे आचरण करच्या मोंती डिसोजा हिची काकूत कर बरो भलायकेन तिका सांबाळ चड आनी चड मोबान वर्तें समाधान तिका दी. सर मलगाड्यांक जाय तें बरेंपण तांकां दी तांच्या मोतीक जाय जाल्यार समाधान आनी सश्णिकाय तांकां दी. ओंकार मरे देवाच्या मागीर सांगत ही बग्यान दोन आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीजो संप्रांसीस संपाद्र पियो समांतोने सम क्लारा बरोबर सश्णाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गाव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याचे जो वरवे त्याचे जो सांगता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सुमेचे वर्ते म्हणून सदांच वाखणून आणि वर्णून ताणे शिकलेले ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आम्ही म्हणूया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां आली आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून जिवितांत सहज आमकां आनी सर्गेच्या बाग आणि आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान रखतले आमकां तुझ्या उदार काकुळदीन सर पातकांतले सुटे आणि सर आगादांतले वाटय स्वर्गीय पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. तुम्ही जेजू क्रिस्ता तूं तुझ्या दमदमुळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुझ्या पै सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आणि तुझ्या कुशीपण देगा सांची आणि कोटान सांबाळ तुझी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती समाधान आणि मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो मायमोग असो संख्या जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगेच्या बाबणीनो पळया आमचो सोमे जेजू सदांच आमकां सांबाळचो. ताच्या सांगात एकवटान आमी रावल्या तर सदांच त्या संतोषाची जिणी जियोंक आमकां तो आदार दितलो. हाच्या जेवणाक आपलेले आमी सर सुभागे सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये बोन लालन मागता ये तू सोम्या परता. ये मुझ्या काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. ये वेगी ये बोन लालन मागता ये तू सोम्या परता. तुझे घरी येऊन पावला काळजा उघड रावला. तुझे घरी
मोगाळ बाप्पा सस्ने जिविताच्या कणान तू आमकां नदोशी केलाय संप्योच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सर करपा दी म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन. वापरबायचो दीस तुमकां मागता देवाचें वर्तेपण तुमच्या थंय घडोवन दी आमची कुटुंबां वापरबायची जावं दी वचून याद कितें शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सुमेच्या नवी आमचो आदार सम्यतायेन आयका आमचे मागणे आनी आमची बाप तुजेशी पावोन दी सर्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगळा बापा आमचे तुवें संपाद पिवचे विनवणेन वतल्या सर करपे देण्यापासून आमी तुका आर्गां दिता सर्व वस्तू तुजे तान उपजाता आनी मनशां दोस करता त्या वेळा आमी मागता हांगा सडलेल्या उंड्याचेर तुजे विस्तार आशिर्वादां घाल हे उंडे स्वीकार करतेला आमच्या सर्वांच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी गटाय आनी पोशाण मेळोवं हे स्वीकार केले आमच्या जिवांतले सर पिडा शिडाक गुण जावं हे मागणे आमी भोवतीर भावडटान संपाद्रिवेच्या विनवणे मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे मुंती बाय आयल्या गे बर्थडे सेलिब्रेंट ना येवंक जावना तिच्या खातीर आमी मागया तिका तिचे कोणी रिलेटिव्स आसा तर आमी जल्मा दिसाचे उल्हास दिल्यात म्हणून सांगात Pray
आशीर्वाद दिव आमकां. पाद्री पियो बापा पासोद विनंती कर भगवंत खुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.